दिव्यवाणी लाइव चॅनल पळोवप्यांक विनोद गंगोळीचो आनी जेनेटाचो मोगाचो प्रणाम आनी नमस्कार। मोगाच्या न्हू आमकां सर्वांक कळीत आसले प्रकार आमी मे म्हयन्यांत आसां, माय म्हयन्यांत आसां आनी मरयाळ म्हयन्यांत आसां। तूं काळसाच्या गोंड्या मुछा भोव आपुरबायेचे आमच्या मालगाड्यांचे हे कंतार ह्या म्हयन्यांत आमच्या मालगाड्यांच्या घरांनी पयलें सादूंक लागतलें आनी आमकां मरये थंय एक विशेष भक्त आनी अभिमान ह्या म्हयन्यांत उपजयतले। देखून ह्या मरयाळ म्हयन्यांत एक विशेष संगत आनी थोडी बोगणां तुमचे संगी वांटून घेवंक म्हाका व्हरतो संतोष भोगता। मोगाच्या न्हू आमचे दिव्यवाणी लाइव चॅनल 8 वर्सां पयलें सुरवात जाल्लें आनी ह्या चॅनला मुखांतर आमी देवाच्या उतराची महिमा गाजयली आनी तशेंच विविध भक्तीपणां तुमचे मुखार आमी सादर केली आनी आमच्या प्रयत्नाक तुमी सर्वांनी मोगान स्वागत केलो आनी आज 1,30,003 पर्यंत सबस्क्रायबर आमच्या चॅनलाच्या फॅमिलींत ह्या कुटुंबांत आसा म्हूण सांगूंक म्हाका संतोष आनी अभिमान भोगता। मोगाच्या न्हू एक विशेष संगत ह्या म्हयन्यांत तुमचे संगी वांटून घेवचें हांवें। पयलें ऑक्टोबर म्हयन्यांत आनी मे म्हयन्यांत आमी तेरसाचें भक्तीपण आरंभ केलें आनी तें भक्तीपण इतलें नांवाडीक जालें की कंटिन्यू करूंक ह्या मुंदरून व्हरूंक आमकां थोड्या कारणां खातीर तें जावना जाल्यारय आमी मेयांत आनी ऑक्टोबरांत तेरसाचें भक्तीपण आमी रेकॉर्ड करतले। विविध जाग्यांनी वचून रेकॉर्ड करतले, कॉवेंतांनी वचून रेकॉर्ड करतले आनी घरांनी वचून रेकॉर्ड करतले। ताचे उपरांत एडिट करून आमच्या दिव्यवाणी लाइव चॅनलाचेर आमी प्रसार करतले। कोरोनाच्या वेळार सकट बंद जालें जाल्यारय आमकां तांकता तितल्या प्रकार आमी तेर्स रेकॉर्ड करूंक आनी तशेंच मरयेचें भक्तीपण प्रसार करूंक आमच्या तांकी पुरते आमी प्रयत्न केले जाल्यार आमी चिंतले इतलें तें जावना। मागीर थोड्या कारणां खातीर आमकां रेकॉर्ड करूंक अनानुकूल जाल्ल्यान तेरसाचें भक्तीपण आमच्या चॅनलाचेर तें तात्कालीक जावन रावलें या बंद पडलें म्हणून। तवळ कॅनडांत आशिल्ली आमची एक हितचिंतकी तिणें थंय तावन आमकां सांगलें की पळया कितल्या जाणांक तुमचो तेर्स मागणें करूंक एक अवकाश जावन आशिल्लो, एकसुऱ्यांक, पिडेस्तांक, परगावयांक ते ह्या तेर्साचें भक्तीपण तांकां सर्वांक एक संतोष आनी एक धैर्य दिवचें आसलें आनी सायबिणीच्या मानताकाल हाडचें आसलें तें जावन आसा। देखून तुमी कशेंय हें मुंदरून व्हरा म्हूण आमी जाल्ले इतले प्रयत्न केले। पूण मोगाच्या न्हू एक पावटी दोन पावटी एकल्याच्या घरा एका कॉवेंतांत या कोणा कडेन आमी एक रिक्वेस्ट करयेन पूण निरंतर तशें आनेकल्याक आमकां रिक्वेस्ट करूंक जावना। देखून हांवें आनी म्हज्या पत्नीन जेनेटान एक निर्धार घेतलो आनी आमी दोगांनीच हो तेर्स सुरू केलो। दोगांनीच सुरू केल्लो तेर्स आतां निरंतर एका वर्सा तावन म्हणल्यार बरी निरंतर हर एका दिसा सांजेर आमच्या दिव्यवाणी लाइव चॅनलाचेर तो तेर्स प्रसार जावन आसा आनी त्या तेर्साक वर्तो पाठिंबो मेळ्ळा। पयलें आमकां इल्लीशी कावजेणी आसली दोगांनीच तेर्स म्हळ्यार कशें लोकांक तें बरें जायत गी, लोक तें स्विकार करीत गी म्हूण। पूण आमच्या कुटुंबाच्या तेर्साक मेळिल्ली ती प्रतिक्रिया आनी लोकांनी तो स्वागत केल्ली रीत पळयतना आमकां निजायकी व्हरतो संतोष भोगता। तितलें मात्र न्ही आमकां सभारांनी तांच्या गरजां खातीर ह्या तेर्सा वेळार मागोवंक विनवणी केली आनी हो तेर्स आमी सदांय सांजेर आमच्या घरा हांव आनी जेनेट आलतरी मुखार बसून ह्याच जाग्यार तावन हो तेर्स आमी म्हणटा आनी हो तेर्स आमी भेटयतना तो रेकॉर्ड करता उपरांत तो आमी एडिट करून दुसऱ्या दिसा घालता। म्हळ्यार सोमारा घालचो तेर्स आमी आयतारा करता, मंगळारा घालचो तेर्स आमी सोमारा करता। अशें फाटल्या एका वर्साच्या अवधेंत निरंतर ह्या तेर्साचें भक्तीपण हांव आनी जेनेट आमी दोगी सांगाता मेळून एक दीस चुकानातले बरी आमी सोलोन आयल्या। ह्या एका वर्त्या अवकाशा खातीर आमी धन्य देवाक अर्घा दिता आनी मरये मायेक आमी अर्घा पाठयता।
मोगाच्यान ही एक कूस हांवें सांगली कितलेशा जाणांनी तांचे ते संवाद धाडल्यात आनी तांकां ते उपकार मेळ्ळ्यात. लागीं लागीं 1000 वरनी चड जण ह्या तेर्सांत सहभागी जाताना सर्वांचे मागणे मोरी माई आपल्या पुता मुखार दवरता आनी सर्वांक तांच्या कश्टांत आनी गरजेक ती आकांताक ती पावता. तितले मात्र न्ही, सबार जाणांनी तांची अभिप्राय उसारल्या. तांच्या घरांत थोड्यांच्या घरांत पिडेस्तां आसात, थोडी एकसुरी आसात, थोडी परगांवांत आसात आनी ह्या तेर्साच्या संदर्भात ती तांची मोबायलां ऑन करून दवरतात आनी आमचे संगीत तेर्स भेटयतात. हो एक वर्तो अवकाश दिल्ल्याक हांव धन्यदेवाक म्हज्या तर्फेन आनी जॅनेटाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तितले मात्र न्ही, हो तेर्स सगळ्यांच्या घराघरांनी पावचे बरी आमच्या सर्व पळोवप्यांनी ह्या तेर्सांत वांटेली जावन ह्या तेर्सांत सहभागी जावन तांची मागणी कोण आसात गरजेवंता खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर तांणी ती भेटयल्ली जावन आसात. ह्या देखून सर्व आमच्या मोरयेच्या भक्तिकांक आमी बरयल्ल्या काळसान देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यान आमच्या तेर्साच्या अभियानाची ही एक कूस मात्र तुमचे मुखार हांवें उक्ताडायली. पूण आनी एक कूस सांगतना म्हाका थोडे बेजार जाता आनी थोडे बोटी दुखी भोगता. तेर्साक आमी पब्लीश केलो म्हणटाना खंडीत जावन 2, 3, 4 या 5 डिसलायक पडटात. तेर्स आनी मोरी आमकां बरी लागना म्हणल्यार त्या एका अभिप्रायाची मनशां हांगासर डिसलायक घालतात. मोरी आमच्या देवाची माता. जर तर देवाक मोरयेची गरज पडली, देवान सोडवण्याच्या चरित्रेंत मोरयेक पात्र दिवचो गरज नासलो. देवान आपल्या पुताक डायरेक्ट जावन आमची सोडवण करूंक हांगा धाडी येते. पूण देवान मोरयेक विंचलें आनी ह्या सोडवणेच्या महान कार्यांत तिका मेतेर केलें. जर तर देवाकच मोरयेची गरज पडली तर आमकां कित्याक थोड्यांक मोरयेची गरज म्हणून दिसना. आनी थोडे कमेंट करतात, अशें कमेंट करतात की बायबलांत अशें बरयलां, ती उतरां बायबलाची वाक्य ते कोट करतात आनी सांगतात हें पितीसपण खंयसरी बरयल्लें ना तेर्स म्हणूंक आसा म्हूण. बायबलांत खंयसरी तेर्स म्हणूंक आसा म्हूण बरयल्लें आसचें ना आनी खंडीत जावन ना. बायबलांत खंयसरी तेर्साचो उल्लेख आसचो ना. पूण मोगाच्यानो आमच्या तेर्साच्या चरित्रेंत आमी पळयल्यार, आमच्या तेर्साच्या संप्रदायांत आमी पळयल्यार आदी मागातावन आमची मालगाडी, आमचे पुर्वज जर तर तांणी तांचो भावार्थ सांबाळला खंडीत जावन ह्या तेर्साच्या भक्तीपणा वरवीं. पयलें देवाचें उतार लात्या भाशेन आसलें, मीस लात्या भाशेन आसलें आनी तसल्या संदर्भार मिसाक गेल्ली आमची मालगाडी थंयसर दिंबी घालून कोंत घेवन तेर्स म्हणटाली म्हण आमच्या मालगाड्याच्या मालगाड्यांनी सांगलें आमी आयकलां. तितलें मात्र न्ही, जर तर सांजेर सांगाता मेळोन ह्या तेर्साच्या भक्तीपणान सगळें कुटुंब सांगाता मेळटलें आनी सांगाता मागलें कुटुंब सांगाता उरलां आनी त्या कुटुंबांत देवान धाराळ बेसांवां घाल्यात. आनी एक विशय कितें गी म्हूण सांगल्यार तेर्स तें एक भक्तीपण आमच्या आध्यात्मिकाक संबंद जाल्लें न्हय म्हूण सांगल्ली एक प्रतीती आसा. पूण जाल्यारय आमी एक घडी चिंतून पळोवया. तेर्सांत आमी मिस्तेर नियाळटा. हे सर्व मिस्तेर सोडवणेचे मिस्तेर ते जावन आसात. मनशा कुळाच्या सोडवणेक सोम्या जेजून ह्या संवसारी ताणें कितें केलें म्हणलें भोव आपुरबायेन चिंतून पळोवचें. ह्या तेर्साचो एक वांटो जावन आसा. तर तेर्साचें भक्तीपण निजायकी जाल्यार वर्तें भक्तीपण. मोगाच्यान ह्या भक्तीपणाच्या विशयान कोणेय कितें म्हणल्यार आमकां कितेंच पडून गेल्लें ना. कित्याक हें भक्तीपण आमी मोरयेमायेच्या नांवान सोम्याच्या महिमे खातीर, देवाच्या महिमे खातीर आमी हे निरंतर चलोवन आसा. जर तर हे तेर्साच्या भक्तीपणांत इतले जण सांगाता मेळटात, सांगाता मागतात, खंडीत जावन बरेपण जालां जाल्यार आमकां मोरयेमायेचो आदार कित्याक नाका? थोडे सांगतात मोरयेमायेक तुमी आराधन करतात. खंयच्या प्रमाणार आमी सांगेंत मोरयेमायेक आराधन करता म्हूण?
खंयच्या इगर्जेंत वचून पळया थंय मुख्य स्थानार थंयसर आसा ताबेर्नकल आनी तांतू आसा आमचो चिवो जेजू. मोरी माय खंय एका कुशीन आसता. तर आमच्या जिवितांत ती कुशीन रावता आनी आमचे खातीर तिच्या पुता लागीं ती विनंती करता. तर ह्या मे म्हयन्यांत आमी मोरये मायेक आमच्या घरांत एक प्रमुख जागो दिवया. तिका आमच्या घरच्या कुटुंबाची एक सांदो म्हूण आमी स्विकार करया आनी मोरये मायेतांव आनी तिच्या पुतातांव आमच्या कुटुंबांत धाराळ आशिर्वादां आमी जोडून घेवया. मोगाच्यान हर एका दिसा सांजेर 7:15 6:45 आमचो कुटुंबाचो तेर्स निरंतर येवनच आसा. आमच्या ह्या तेर्सांत तुमी सहभागी जाया. तितले मात्र न्हय, ह्या तेर्साचे लिंकी तुमी हेरां संगी वांटून घेया. आनी अशें आमी एक कुटुंब जावन मागया. तेर्साचे हातेर आमच्या जैताचें बोंदेर जावं दी. सर्वांक हांव विनोद गंगोळ्ळी म्हजी पतीण जेनेटा सवें सांगता, देव बरें करूं.